regret to tell him that I am not going to hand over this to Education Department. This is too important subject and too complicated to be dealt by Education Department. Education Department will take care of grant, they will take care of their facilities, but I think the best way is to create a special core team or some sort of an arrangement where people who have interest, first interest, it's not easy job. Hatun Bitar, let us form a separate team for working out actual needs of the kids. And evaluation. सगळे ती वेगळी टीम करूया. Education department, I am very sorry, but education department is not equipped. I am not blaming them. They are not equipped to understand this. Autism हे समजपाक तुका autismचेर वाचचें पडटा. And म्हाका दिसता हाज्या खातीर आमी let us not leave it to education department. Let them support it by giving adequate funding, infrastructure. तसल्या गजालीन तांच्यान लक्ष घालनी. पण हाज्या खातीर सिलेबस पासून monitoring करपाक I will, before the education demand comes, I will come up with a small, maybe 5 to 7 people team who dedicate themselves. There are so many of them. वेगळ्या प्रकारची requirement असा. I assure you that before the education demand comes, which is on 23rd, I will come with something more special on this to take into consideration what you have raised. Because it is required, I agree with you, but education department is not equipped to handle that. नाही माझं एकूच रिक्वेस्ट असा की एज्युकेशन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअर आणि तुमचं हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल थ्री आर लिंक टू दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स. पण तुम्ही जे एक सेपरेट कमिटी नाल्यार कितें करतली एक सेपरेट पॉलिसी तयार जावनी टू हँडल दिस टाइप ऑफ इश्यूज. गव्हर्नमेंट इज लुकिंग इट. हांव करून घेता. आय एश्युअर द हाऊस दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ वन मेंबर, दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ 40 मेंबर्स, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 15.3 lakh, 15.47 lakh Goans. This is question of it goes beyond normal. I will put in whatever is required for it. Thank you. Sri Alex Lawrence. Because I am also connected with one of the school. I also run a small school there, but we have only hardly 20 students. But Kizala special school, I hope CM knows about it in Kurtori. Now what has happened? There are three issues of it. One is thank Basai. Don't put that scheme, the Basiche, the scheme. This is connected to this only. Nala tu mai dem na mudshi. What has happened is, it is the Baspad ita त्यांका reservation be माग नाकात. Give them laxity because students have to be brought from home. This type of students need a attendant who will look. I am closely connected with these things. I am going to tell CM that I have a heart for this type of children also. But what has happened? There are three things. One, poise deko mais diupa त्यांका infrastructure. Second, busing. त्यांक bus dita असताना special bus दिला नाही. And third point, त्यांका resource room म्हणटा असताना training ना जाल्यार at least in that cell we can accommodate those people to have some training. स्पीकर सर, तिनूय आमदार जे आसा तांकां हातून मिटिंगेक हांव आपयता. लेट अस सिट टुगेदर. दिस इज नॉट अ इश्यू ऑफ बीजेपी काँग्रेस. हांगा तूं कोत्र ना म्हाका. हांगा तूं कितें तर तूं पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिता जाल्यार हांव डेफिनेटली घेता. काय चिंता करूं. सीएमन सांगलें. सीएमन सांगलें. घेता हांव. I will conduct meeting. I will hold meeting before demand of education and work out a proper mechanism. Very important issue. Health, social welfare. हांव सगळ्यांची meeting आपयता फुडल्या weekan. Let us work out a mechanism for it. Education department, let it do the job of giving support of fund, infrastructure, curriculum set up करपाक. But actual day-to-day need cannot be designed by education department. कारण थंय ऑडिट लागतले, थंय फायनान्स डिपार्टमेंटाचे ऑब्जेक्शन लागतले, कंट्रोलर ऑडिटर लागतलो. सो लेट अस वर्क आउट डिफरंट मेकॅनिझम फॉर. व्हेरी इम्पॉर्टंट तो क्वेश्चन हा तो सीएम पासून जाणा. लास्ट गव्हर्नमेंट जेन्ना आसलो ती स्पेशल चिल्ड्रनांक संजय स्कुलांसून काडून म्हापसा धाडलेली आजिलान. मोडके बिल्डिंगीन दवरलेली तांकां. दे कंटिन्यूड ओवर देयर फॉर 1 year. Honorable Chief Minister was opposition leader. He made big noise. मोर्चा वचून काढलेलो सीएमान तांकां आतां हाडून डेल्टान दवरल्या. Somebody has donated this place for special. Will CM consider building them immediately a new premises since they have crossed 18 years of age and they are special children for vocational courses? थंय हावजिंग बोर्ड आसा. हावजिंग बोर्डान जर अवेलेबल आसा जाल्यार जागो घेवया लागीं.
हांव मिटींग फुडल्या विकानूच आपयता, फुडल्या विकाच्या शेनवारा पयलीं. ताका मात्र एटेंड करा मिटिंगेक. लेट अस सीट एंड वर्क आउट अ डिफरंट ट्रस्ट फ्रॉम वेर द फंड्स कॅन बी प्लेस्ड. आतां कितें जाता, प्रत्येक गजालीक जशी एखादो रस्तो बांदता आमी तशीच फायल मूव जाता संजय स्कुलाक. तो पळय आतां मिलीन ताका उबो रावपाक ना बिकॉज इज अ मिनिस्टर, पण ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय संजय स्कुलाचें रिपेरिंगचें आहा, ताजी फायल तशीच मूव जाता. जसो एक रस्तो बांदतले आमी तशीच ती फायल न्हय जाणा. म्हणून हांव एक मिटींग हें करता, सगळ्या आमदारांक धरता, कोणाक येवपाचें जाल्यार येयात. लेट अस वर्क आउट अ मेकॅनिझम फॉर दीस, फास्ट ट्रॅक मेकॅनिझम. श्री विश्वजीत राणे. व्हडलो प्रश्न श्री मोविन गुदिनो. व्हडलो प्रश्न श्री लवू मामलेदार. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 12A. 12A. 12चे उत्तर छापील आसा त्या प्रमाणे. प्रश्न आशिल्लो म्हाजो, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इन गोवा, ज्या स्कुलांनी 15 स्टुडंट्स किंवा तेजे पेक्षा कमी आसा क्लास वायज, त्या प्रमाणे म्हाका उत्तर मेळ्ळां. मॅक्झिमम 4 भुरगे एका क्लासान आनी मॅक्झिमम 13 भुरगे एका क्लासान, अशें करून 268 स्कुलां गोंयभर आसा, जातून 15 पेक्षा कमी भुरगे आसा. म्हाका जाणून घेवपा जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान की रिजन कितें इतले कमी आसपाक स्ट्रेंथ. 2-3 कारणां आसा. एक कारण ऑब्वियस आहा, ते म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन प्रोवायडेड इन गव्हर्मेंट स्कूल समटायम is far from what we will call satisfactory. This is obviously the one of the reason. Number 2, लोकां भितर एक कशें फिलींग जाला की शहरांतल्यो फेस करून इंग्लीश भाशेन उलोवणाऱ्यो शाळा ह्यो आपल्या भुरग्याक चड वयर व्हरतले. दिस इज अ रॉंग फिलींग, but it gets compounded because the quality of primary education provided in remote village schools is far from mark. That doesn't mean English school also has a good quality. Some of them have. ती दुसरें कारण. तिसरें कारण जें आसा ती फॅमिली प्लॅनिंग गोंयांत सक्सेसफूल जाल्यामुळे गांवां भुरगीं आतां कमी जाल्या. एक पेरंटाक एक नाल्यार 2च आसता. चवथें कारण, पेरंटूच पणजे वता कामाक, तो म्हणटा भुरग्याक थंयच्या शाळेन कित्याक घालूं, म्हज्या स्कुटरीचेर बस, सकाळचो पळय दाखयता, म्हज्या स्कुटरीचेर बस, हांव तुका वाटेर वता आसतना शाळेन सोडटा. So he tries to move towards the urbanized school. 5वें जें कारण आसा तें म्हणजे ह्या शाळांनी जी पळय एक झोन ऑफ अवेलेबिलिटी आसा ती कमी आसा. ह्यो तांतल्यो अनेक शाळा अश्यो आशिल्ल्यो की पयलीं दुसरी शाळा 3 किलोमिटराचेर आसा म्हणून भुरगे चलत हांगा येताले. आतां गाडयो आसल्यामुळे बरेच भुरगे पयस वतात. म्हणजे वाळपय समजा आतां नानसान शाळा, तो वाळपय वचूंक शकता, व्हडलेशे अडचणीचें जायना. ह्या सगळ्या कारणामुळे म्हाका दिसता संख्या रोडावल्या. आनी तातूंत एक 6वें एक कारण आसा की आमी इंग्लीश किंवा फॉरेन लँग्वेजीस स्कूल ती चड एनकरेज केल्या रादर दॅन लोकल लँग्वेजीस. हेंय एक कारण तातूंत आसा. ह्या खातीर गव्हर्मेंटान एक स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. ते कितें स्टेप्स घेतले गव्हर्मेंट टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ किंवा टू इम्प्रूव द क्वॉलिटी ऑफ द एज्युकेशन इन द गव्हर्मेंट स्कूल्स. गव्हर्मेंट शाळांनी क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन इम्प्रूव करपाक सरकाराचे तरेतरेचे एटेम्प्ट आहा. सद्या तातूंत भितर एक इंग्लीश टिचर आमी प्रोवायड करूंक सोदता, जी हांवें सांगलें की फाल्यां किंवा परवा ताजी एडवर्टायज पेपरान येतली. त्या टिचरांक इंग्लीश भुरग्यांक शिकोवपाक, म्हणजे हो जो पेरंटा भितर थोडोसो न्यूनगंड आहा की म्हजो भुरगो इंग्लिशीक फाटीं उरतलो काय कितें. हांव 6वी पर्यंत मराठीच शिकलां. म्हजी इंग्लीश बरी जावपाची कारण म्हाका दिसता म्हजी मराठी बरी जाल्यामुळे इंग्लीश बरी जाली, नाल्यार आमकां उलोवपाक कांय येनासलें. आनी इंग्लीश बरें उलोवणारे इंग्लिशीन फर्स्ट क्लास बरयतात अशेंय ना. हांव आतां अनेकदां ड्राफ्ट करेक्ट करता दुसऱ्यांचे. त्यामुळे पयलीं म्हणजे सरकारी शाळे भितर संख्या सारकी आसची पडटा. आतां कितें जाता, पयलींची शाळा आशिल्ली पळय, वडाच्या झाडां मुनाक पयली अशी बसताली, दुसरी अशी बसताली, तिसरी अशी बसताली आनी चवथी अशी बसताली. तशी 10 भुरगीं आसली जाल्यार टिचर सगळ्यांक एकी कडेन बसयता. पयलेचो तो चवथेचें शिक्षण एकूच. त्यामुळे आतां आमी एक ठरयलां की मिनिमम आतां इंग्लीश दिल्यामुळे मिनिमम 2 टिचराचेर शाळा करप. एका टिचरीची शाळा दवरप ना. चुकून ती टिचर आयली ना एक दीस काही कारणामुळे जाल्यार शाळा बंद.
अशें म्हणजे टिचरीच्या सुटये बरोबर ते बंद आनी तातूंत भितर इलेक्शन आयलें जाल्यार शाळा बंद. हेवटेन वोटींग करूंक वता, हेवटेन शिक्षणाचें पाड पडलें आतां. दॅट इज द एटिट्यूड इन दीस प्लेस. आनी त्यामुळे आमी दोन गोश्टी करूंक सोदता. एक, इम्प्रुवमेंट ऑफ द क्वॉलिटी. टिचरांक शक्य जाता थंय ट्रेनींग दिवप थोडेशें. काही वेगवेगळ्यो स्किम्स आमी वर्कआवट करता. पण ताज्या बरोबर काही शाळा ज्यो सापूच जाम जाल्या पळय त्यो शाळा बाजूच्या शाळे बरोबर एमलगेमेट जातल्यो. ताजे जॉग्राफीक कंडिशन बी पळोवनूच जातले. म्हणजे बेठेच कित्याक एक मदल्या दिसांनी आमी जेन्ना म्हणलें पळय लगेच पेपरांनी सगळे कडेन ठराव येवपाक लागले पेरंट टिचर एसोसिएशनाचे. अरे 100 भुरगीं जर तुमच्या शाळेन आसा जाल्यार कसलें पेरंट टिचर एसोसिएशन, कसलें एसोसिएशन? शाळा पडपाक आयल्यार बंद, पण प्रत्येकाचे वेस्टेड इंट्रस्ट तरेतरेचे. त्यामुळे हांव ताजेर कॉमेंट करता. ज्यागेर जेन्युइन डिफिकल्टी आसा वील टेक इट इंटू कन्सिडरेशन, वील नॉट एमलगेमेट. बट ज्या जाग्यार आवश्यक दिसती पडटा, म्हणजे तूं आतां हातून पळयशी धर तूं जाल्यार तुका अनेक शाळा अश्यो 4 भुरगीं एक 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 व्हाती बिचोले व्हावटी बिचोले चे एक 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 पयलेन एक, दुसरेन एक, तिसरेन एक. त्यामुळे हे सगळे पळय चुकीच्यो गजाली चल्ल्या त्यो कमी करतले. कमी जाय जाल्यार हे येता ट्रॅक्स दिता किंवा टेम्पो येता भुरग्यांक हांगाच्यान थंय व्हरपाक. भुरग्यांक चलचें पडचें ना. पण त्यो शाळा एकी कडेन हाडल्यारूच क्वॉलिटी इम्प्रूव करपाक येतली. 4 भुरग्यांच्या शाळेन हांव कितें क्वॉलिटी इम्प्रूव करूं? त्यामुळे भुरग्यांचेर कॉन्सन्ट्रेट करतलो जाल्यार शाळा ही खरी म्हणजे 100 बी अशी आसूंक जाय. पण ठीक आसा 25-30 तरी आसूंक जाय. 4च्या शाळेचेर कितें कॉन्सन्ट्रेट करतलो क्वॉलिटी हाडपाक? नाही, पण तातूंत आमी स्ट्रेंथ वाडोवपा खातीर कितें तरी उपाय करपाक जाय. आनी त्यो म्हाका दिसता की आमी लोकल लँग्वेजीस त्यो जर एनकरेज करीत रादर दॅन फॉरेन लँग्वेजीस तर तें शक्य जातलें. हें करतात आमी. हांगाच्यान भाशण सुद्दां हांवें कोंकणीच्यान केलें आनी कांय जाणांक हांवें कोंकणीच्यान केल्या बरोबर मराठीचें कितें असो प्रश्न पडलो म्हणून मदीं मदीं मराठीनूय मी बोलू शकतो हेचो अनेक लोकांना मी दाखवून दिलो. मराठीची वाट लायता ती अकॅडमी आहा पळय ती धुमशण काडटा पळय तांकां पयलीं बंद करा म्हणून सांग. जांकां इंट्रस्ट आहा. हांव हातून कितें सांगता, आमच्या मातृभाशेन लोकल लँग्वेजीन शिक्षण दिवपा खातीर प्रयत्न आमी करूंक जाय. दुसरो जो एडवायस आहा तो हांव तुका दिवंक शकना. तूं हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलय आनी तें फॅमिली प्लॅनिंग मातशें रिवर्स करपाक जाय. भुरगीं चड जावची पडटली. शाळेन गांवांत भुरगींच ना जाल्यार शाळा आतां लाडली लक्ष्मी पणजेच्यान व्हडलें एप्लिकेशन येवन हांव चौकशी गोंय बायलेंतली ना 1.72 रिप्लेसमेंट रेट जाला आमचो. सभापती महाशय, म्हाका सांगूची दिसता ही जी गव्हर्मेंट स्कूल्स आसात, प्रायमरी स्कूल सगळे कडेन आसात, मराठीन शिकयतात, पूण धड मराठी बरोवंक येना तांकां. शिक्षक दवरल्या आमी 4 वळी बरोवंक येनात. 5वीचे भुरगे 5वीन जे भुरगे येतात हो अनुभव आमचो आसा. त्या भायर म्हाका सांगीचें दिसता की जे पालक आसात तांकां बऱ्यान बऱ्या शाळांनी भुरगीं कितलोय गरीब जरी आसलो तरी तो एक टेम्पो करता. त्या टेम्पोन आजकाल खूब टेम्पो त्या भुरग्यांक घेवन वयतात शाळेंत. 300, 500, 600 रुपया अशें फारीक करून आमची साखळे शाळा चलता त्या शाळेंत धाडटात. कित्याक बऱ्यान बऱ्यो ज्यो शाळा शिक्षणाची जी संस्था आसा जंय बरें शिक्षण दितात म्हणून ह्या शाळांनी भुरगे कमी जायत जाल्यार जंय शिक्षण बरें गावना तेचेर मातशें लक्ष दिवचें पडटलें. स्पिकर सर, काल जो पळय विशय सांगतालो हांव BEdच्या हाजेर हांव परत एकदां सांगता. ते टिचर थंय बसल्या पळय तांकां शिक्षणाचें पडून ना, तांकां नोकरेचें पडलां आपल्याक. म्हणून हांव वचून नाल्यार हांव प्रत्येक जाग्यार कोण बसलो जाल्यार ताका चवकशी करपाक वता. हांव मुद्दम वचून तांकां हांवें 4-5 समजायल्या. तांकां चड पडलां आपल्या पोटाचें. ते कित्याक नोकरेक लागूंक सोदता पळय हें तांकां लक्षांत येवंक जाय. शिक्षण पयलें, पगार तुमचो ऑटोमॅटीक मेळटलो. एज्युकेशन हें आमकां मातशें सिरियसली घेवचें पडटलें. तो सांगता त्या हातून इट इज अ टू सिरियस इशू अँड टू बीग अ इशू. त्यामुळे ताजेर सगळी चर्चा हांव करना. एज्युकेशन डिमांड स्पेशली एकूच सब्जेक्ट दवरला. PW जितलो म्हत्वाचो आहा ताज्या पेक्षा म्हाका दिसता चड म्हत्वाचो एज्युकेशन आहा. त्यामुळे हांवें 23 तारखेक फक्त एज्युकेशन वेगळें काडलां, प्रायमरी आनी सेकंडरी एज्युकेशन. त्या दिसा हाजेर भरपूर डिमांड करुया आनी त्या दिसा हांव विनंती करतलो की 7 न्हय 9 जाल्यारूय चलता म्हाका. प्रश्नकाल सोंपलो.